वाळपय गव्हाणे क्रेडिट सोसायटीत चोरयेची कंप्लेन केल्या उपरांत 24 वरांनी पोलिसांनी ऑफेन्स रजिस्टर केले। सेक्रेटरी म्हणटा पोलिसांनी उखलापी कारणां सांगिल्ल्यान सोमारा कंप्लेन जावंक पावली ना। चेअरमॅन म्हणटा चोरी जाली म्हूण कळटनाच पोलिसांनी पयलीं फिंगरप्रिंटा सारकेले पुरावे घेवंक जाय आशिल्ले। आतां डॉग स्क्वॉड आनी फिंगरप्रिंट सोदून उपेग कितें? मेंबरांक भितरल्यांचेरूच दुबाव। चोरी जाली म्हणून एकट्यान तरी हांगासर येवपाक जाय आसलें न्हू, पूण एकटो येवंक ना। डायरेक्ट हे पद्दतीन तुम्ही हांगासर वावुरता जाल्यार तुम्ही आयज एकटो कसो पावंक ना? हे आमी अशें समजूंक शकता की तुम्ही ताका सामील आसा। सोसायटीचे मेंबरच हे उलयतात। 24 वरांनी ह्या दुबावाचो उलगडो जालो। वाळपयच्या गव्हाणे क्रेडिट सोसायटीत चोरी जाली तेन्ना चेअरमॅन गोंया भायर, एकलोय डायरेक्टर पुलिशे मेरेन पावलो ना। सेक्रेटरी कंप्लेन करून गेलो, ताका पुलिसांनी सांगले ते आयकून तो फाटी सरलो। आणि आता चेअरमॅनान सांगल्या उपरांत चोरयेच्या दुसऱ्या दिसा परत वचून पुलिसांक ऑफेन्स रजिस्टर करूंक लायले। पुलीस म्हणटकडे पुलीस कितें म्हणले तर तुमचे कोर्टाक बिटाक वयतले म्हणटा। कोर्ट म्हटल्यार मातसो ते आमचे लोकल आमकां कोर्ट म्हटल्यार मातशें हें जाता न्हू, कित्याक आमी त्या कोर्टान स्पिडान केन्ना वचत ना। तुका कितें सांगलें एक्झॅक्ट पोलिसांनी म्हाका सांगलें तुमच्या डायरेक्टरा कडेन उलय आनी त्या प्रमाणे तुमी आतां कंप्लेन बरयता जाल्यार रजिस्टर कर म्हणटा। तो चेअरमॅनाक फोन लायलो, तो बेळगांव आसलो। दुसरो डायरेक्टर आमचो तो बाबू म्हणून तो पिड्डन आसलो हांगासर आयडीन। तेणी मागीर रिसीव करून PSI साहेबा कडेन फोन दिलो, तो उलयलो। तो म्हणालो फाल्यां आमी सगळे जाण येतले। तेन्ना मागीर कंप्लेन तेंच्यांनी आमची कंप्लेन घेयना अशें म्हणना, फक्त तुमचें ठरया कशें कितें। PSIन कंप्लेन बरोवन घेतली। आमी आयज वयतले आतां फॉर आफ्टर रजिस्टरिंग एन ऑफेन्स, वी आर रजिस्टर्ड एन ऑफेन्स नाव। So further investigation progress will go and we'll do what is the legal procedure over there. Offense is registered now. So all the legal procedure will start from today. चोरी जाली म्हूण कळटनाच हालचाली करपाच्यो सोडून पुलीस 24 वरां बसून रावले। स्टाफान थंय दिसभर कामूय केले। आता दुसऱ्या दिसा थंय वचून कसले फिंगरप्रिंट्स आणि कसले पुरावे एकठांय करतले? तो ताका केस बी रजिस्टर करतले, काल तेंच्यांनी करूंक ना, ते म्हाका रावताले। आतां केस करून ते फूल स्विंगान आसा आनी म्हाका गॅरंटी आसा ते क्लू जे आमी तेच्या कडेन आतां डिस्कशन केला त्या प्रमाणे तर ते गेले तो 100% जो आरोपी आसा, चोर आसा, तेका पकडपाक आमकां यश मेळटलें। तुम्ही म्हणटा अजून जावपाचें, म्हणजे अजून केस रजिस्टर जावंक ना न्हू? ते म्हाज्या खातीर रावताले म्हणून हांव सांगता न्हू। तो म्हाज्या तेका खबर आसा हांव कांता गांवकर कसो आसा तो, म्हणून तो वांयगणकार किंवा तोय बी लिवेर आसलो, म्हणून हांव म्हटलें जावं मातशें लेट जालें म्हणून कांय ना। तेणी म्हाका फूल कॉपरेशन दिलां आनी आमी त्या चोराक पकडपाक सक्सेसफूल जातले। सो इतके लेट केस करता तेचेर तुमकां एविडन्स खरें म्हणजे त्यांनी तेंचे फिंगरप्रिंट बी घेवपाक जाय आसले। दुसरें कुत्र्याक हाडून त्यांनी तो स्वान तेचे डॉग स्क्वॉड हाडून ते खंय आसा तें पळोवपाक जाय आसलें। पूण केन्ना केन्ना कोण जर तो आरोपी मोटरसायकलीचेर जर गेलो तर ते मेळोवंक कठीण जाता। म्हणजे काल थंय पोलिसांनी बेश्टो पंचनामो केलो, थंय काय बोटांचे ठसे बी तसले काय घेवंक ना? पूण आतां घेतले ते न्हू। आतां घेवन कांय फायदो ना न्हू, कित्याक आमचो सेक्रेटरीन बी हात लायलो। म्हाका खबर आसा ते थंय कोणीच हात लावंक जायना म्हणून। खरें म्हणजे तेंच्यांनी ते करपाक जाय आसलें, दॅट इज द नेग्लिजन्स। चोरी जाल्या म्हूण कळटनाच हालचाली करपाच्यो सोडून पुलिसांनी 24 वरां काढली। दुसरे वटेन चेअरमॅनूय दुसऱ्या दिसा प्रगट जालो। कंप्लेन रजिस्टर केली दुसऱ्या दिसा आणि आता पुलीस पुरावे सोदिल्ले भशेन करतात। एकंदर प्रकारच दुबावाचो, कोणूच सिरियस दिसना। मेंबरांचो दुबाव सापूच भायर ओडवपाचो न्ही। प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान विश्वनाथ नेने। राती चिखले वास्को कोळसो व्हरपी ट्रकाचो फाळको सुटून कोळसो रस्त्यार वतलो। रातभर कोळसो परत ट्रकान भरप चालू आशिल्लें। स्पीड ब्रेकर आशिल्ले ह्याच सुवातेर शुक्रारा अमोनियाचो टँकर पडिल्लो। रातचे ट्रक स्पीडीन आसतात, ताचेर आळाबंद हाडूंक ट्रकांक खंय स्पीड गव्हर्नर बसवंक जाय। चिखले वास्को रस्त्यार ओव्हर स्पीडिंग खंय नित्याचेच। कोळशाचो ट्रकाचो ओव्हरलोडिंग जावन ते पडला कोळसो। हेजे मिनींग एकूच आसा, तो स्पीड ब्रेकर तो फास्ट आसलेलो आनी ते फास्ट असल्या मुळे डेफिनेटली तो कार्गो थंय स्पिलेज जालो आनी तो इतलो स्पिलेज जालो की ऑलमोस्ट 10% ऑफ द कार्गो थंय भायर पडला आसतलो।
आनी हेचे एक दिसून येता कितें हांकां स्पीड लिमीट बीन कांय हें पळयना रातचो ट्रॅफिक ओपन असल्यामुळे आनी द फर्स्ट थिंग आमच्या गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय हे जे हेवी व्हेकल्स आसा जे आमचे कोल ट्रान्सपोर्ट करता नाल्यार अमोनिया ट्रान्सपोर्ट करता नाल्यार अदर हजार्डस ट्रान्सपोर्ट करता हांकां पयलीं स्पीड गव्हर्नर बसोवपाक जाय इवन बसीस जे म्हणटा आमी पळय तांकां असो बसपाक जाय कित्याक हे आपले सेफ्टी स्टँडर्ड जे आसा सगळे रिस्काक घातले आसा पब्लिकाच्या आनी एक म्हणटा ते कितें ह्याच लोकेशनाचेर आतां हो 3rd एपिसोड जाता कोळसो व्हरतना कसलीच जतनाय घेनात वो राती जालो तो व्हेरी बॅड एक्सिडेंट बरें जालें तेजे फाटल्यान गाडी नासली म्हूण हो देरेफ्यान फोल्को ओपन जावप आनी कोर्स पळय पडप म्हणल्यार हेजेर तुमकां कळोन येता की MPT आनी JSW आनी अडानी हे सारके नाय अशें आमकां दिसता वास्कोकारांक हेजेर सरकारान आनी हे जे पळय हाय वास्कोचे आमचे मिनिस्टर जावं MLA हेणी कितें तरी एक्शन घेवचें प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक सिद्धार्थ गोवा आणि फुंदासा ओरियंत मेळून दर वर्सा मॉन्थ म्युझिक फेस्टिवल करतात ओनवा फेस्टिवल 2 ते 4 फेब्रुवारी मजगती ओल्ड गोवा अवर लेडी ऑफ माउंट कपेलांत जातलो मॉन्थ म्युझिक फेस्टिवलाचे हे 16वें वर्स फेस्टिवलांत थळाव्या कलाकारां सयत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परफॉर्मन्स करपी कलाकारय आसतले The 16th edition will be held from the 2nd to the 4th of February in the Chapel of Our Lady of the Mount in Old Goa. As usual, we present 6 concerts. I dare to say in the most spectacular location in Goa. The courtyard of the chapel where, as you know, we can have the most idyllic sunset, and inside that beautiful chapel where normally we present sacred Western music performances. As every year, we try to present a unique blend of international, national and local artists with the objective of celebrating heritage, music, dance and cultural dialogue between the East and the West. The whole activity of bringing together musicians and the culture and trying to retain the culture of music and dance through this particular platform is a very immense it's a very immense deal. And we pledge to basically keep on supporting Fundasa Orient in this endeavor. And as you can see, the quality is getting better and better. We also are now having a great array of artists in our menu selection, and that gives us an opportunity together to showcase the best talent that we could. Give a commercial break.